Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. राजनीति जब होता है आदमी तब दिन की सुबह से रात तक बहुत जेब खाली करना पड़ता है। वे इधर जो बैठे ना तो 3-4 लोग ऐसे पैसे लेके बैठे। एक साल में 44 lakhs, एक साल में सिर्फ एक साल में 44 lakhs डोनेशन के वास्ते गया। आपके उधर ज़्यादा जाएगा, इधर उतना देने के लिए लोगों की ये बहुत रही थे, लेकिन देने के लिए जितने चाहिए उतना नहीं देते, इसलिए वो फिर भी 44 lakhs साल में। सोपटे टॅक्साचो हो एक दाखलोसो नमुनो तुम्ही इमेजीन करा। तो सगळ्यांक मॅनेज करता, 44 lakhs डिमांड करता आनी सद्या पयली 3 लाख मागता आनी तेगे सोपटे टॅक्स कलेक्ट करपाक कोण म्हणटा अजी तो ऑडियो रिलीज करपाचेर हाचे बद्दल जो हेतू आसा तो म्हणजे कशे तरेन ह्या सरकारांतले आमदार हो सरकार कसो चलता। जॉबाचो सेल वेगळो, सेक्स स्कॅन्डल ही वेगळी आनी तितून भितर त्या आमदारांची स्वताची टॅक्सां वेगळी। मजगती दयानंद सोपटेन ट्विटराचो आधार घेवन हे आरोप खोटे आसा म्हूण दावो केलो। ही ऑडियो क्लिप खंय तयार केल्या, गिरीशाचेर फार। मजगती सोपटेच्या समर्थकांनी पत्रकार बसका घेवन सोपटेची साईड घेतली। दयानंद सोपटेचे तुम्ही त्यांचे खंडन कित्याक करता? दयानंद सोपटेन पयले उलोवप आनी मागीर तुम्ही तेचे जाय जाल्यार तेका सपोर्ट करा, असो तो प्रकार आसपाक जाय। जर तशें जर आसतना तुम्ही कित्याक करता? आयज दयानंद सोपटे आउट ऑफ स्टेट आसा आनी हे आरोप तेणी जे खोटे केले हे खंय तरी आमकां कार्यकर्त्यांक ते सहन जायना, तेच्या खातीर आमी हेचो उलवाडो केला। स्लो करून आमी हे सगळे आनीकूय ज्यो भानगडी आसा ह्या सरकारांतल्यो आमी रिलीज करीत रावतले